Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, la-la-la. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, la-la-la. हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग. कशी आसा सगळी तुमी? हांव जस्ट उठलेलें आसा. ती सकाळ आतांच जाली आसा आनी बॅकग्रावंड म्युजीक आयकूं शकता तुमी. कावळ्यांची काव काव चालू जाल्या. सो आयज म्हाका भरपूरशीं कामां आसात. आयज ब्लॉगूय करया म्हटलो. 2 दीस करूंक नासलो. 2 दीस रेसिपीचे व्हिडिओ येताले. सो आयज ब्लॉग फायनली करया म्हटलो. सो कंटिन्यू रावा म्हाज्या वांगडा. आनी आयज म्हाका खंय वचपाकूय जाय तेंय दाखयतलें तुमकां हांव खंय वयतलें तें. सो चला तर, स्टे ट्यून. सो म्हाजी हांतरुणां बीन काडून जाली. आतां हांव मातशें भायर वयता. नुस्तेकांक खावपाक घालूंक जाय तांकां घालता. आमच्या सायडीक बांय आसा, त्या बांयन नुस्तें आसा. तांकांय हांव सकाळ सांज खावपाक घालता. सो तेंय बीन तुमकां दाखयता. चला तर या. घालून जालें म्हाजें. आतां फुडलीं कामां करया.
सकाळी सकाळी कावळ्यांचे दर्शन घेत. हे कलमाचे झाड फुलपळ्यात काय बरं दिसतं. कावळ्यांची पार्टी चालू आहे सांग. फुला काढून दिली आता वयता घरा डायरेक्ट. हे हाय एव्हरीवन, कशी आसा सगळी तुम्ही. आणि ब्लॉग माझा भरपूर लेट स्टार्ट झाला असा. ऑलमोस्ट टाइम झाला 12 आय थिंक सो सकाळच्यान म्हाका स्टार्टच करून मेळोंक ना. सो फायनली म्हटलें आतां स्टार्ट करूया. आणि आतां हांव मातसो भायर सरला घर प्रवेशाक, काकागेर म्हज्या घर प्रवेशाक. सो पॉसिबल जाल्यार ब्लॉग कंटिन्यू दवरतले, तुमकां दाखयता. सो चला तरी या. माझा एक प्रॉब्लम आसा, जेन्ना म्हाका गरज पडटा पळय तेन्ना हांव काम करपाक धांवता, नाल्यार म्हाज्या भितर इतलो आळस भरलेलो आसा ना, इतले गजल मार तूं कर 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 म्हूण म्हाका तें मागीर आयकोंक येना. आनी हांगसर हांव चप्पल म्हाजें क्लीन करतालें, कारण म्हाका वचपाचें आसलें आनी टायम नासलो तितलो. सो म्हटलें आतां क्लीन करून घेवया. तेज्या पयलीं म्हाका अजिबात चिंतून येवंक ना की चप्पल क्लीन करूंक जाय, तें घालपा जाय. सो वचपाच्या टायमार म्हाका चिंतून येयलें की म्हाका चप्पल क्लीन करपाक जाय. सो म्हाज्या भितर अशें आसा. सो आमी गाडये कडेन वयता आतां चलत. पळोवंक शकता तुमी. ही आई दिसता तुमकां व्हिडियोन, ती भरपूर इम्पॉर्टंट आहा. ती धालो बीन बरो म्हणटा आनी हळदीकूय बीन ते म्हणपाचें आसता तें भरपूर बरें तरेन. हांगा आमी सगळी गाडयेन सामकी गर्दी करून बसल्या, कारण गाडी एकूच आसली. सो फायनली पावली आमी आतां. हिका पळयता ती आसा म्हाजी काकी आनी हे आसा डोलू. चला तर एंट्री मारया आमी आतां. ऑडियन्स घर पळयतात. ऑडियन्स घर पळयता मगे तुमी. हे किचन. हांगसर सगळ्यांचो फॅमिली टायम चालू आसलो आनी फॅमिलीचे गजाल्यो काबार जायनासल्यो. हांवें वॉयस घातल्या, कारण भरपूर आवाज आसल्या कारणान म्हाका ते रिकॉर्ड करूंक गावूंक ना तेंचो आवाज. आनी एंट्री मारताली वयर वचपाक. सो हांवें म्हटलें तुमचो व्हिडियो काडया एज अ मेमरी म्हणून याद उरता मागीर सगळे आमी त्या टायमार व्हिडियो काडलेले बीन अशें म्हणून. सो आमी काकीचे घर प्रवेश जालो, सगळी कामां जाली. आतां म्हटलें कुळागरान या मातशें थंय काम करया. सो चला तर थंय वयता आमी, मातशें काम करता. फेस सुद्दां क्लीन करूंक ना हांवें, तशेंच येयला कुळागरान, कारण तशेंच जर बसलें जाल्यार मागीर तें काम जावपाक पॉसिबल ना, मागीर आळस येता. सो म्हटलें डायरेक्ट या कुळागरान तें काम करून घेवया. सायड बाय सायड ब्लॉगूय जातलो. ओके. सो घर प्रवेशाक हांवें तितलें कांय शूट करूंक ना, म्हाका शूट करूंक गावूंक ना तरी, बट थोडे फारशे क्लीप हांवें शूट केला ते हांव घालता. फोन घ्या तुम्ही. आणि कुळागरान पावला, पळोवंक शकता तुम्ही. आणि प्लीज यार कमेंट करात, लाईक करा, शेअर करा माझे व्हिडिओ. आणि म्हाका सांगात ना कितें कमी आसा या तुमकां कितें पळोवंक आवडटलें तें, कारण तुमी कमेंट बीन करिना, लायकूय करिनात.
सो प्लीज कंजूसपणा करू नकात आणि माझे व्हिडिओ असेच पळया, म्हाका सपोर्ट करा. तुमचो सपोर्ट म्हाका खूब गरजेचो आहा. सो चला या आमी कुळागरांत. आनी एक व्हिडिओ Q&A एक व्हिडिओ शूट करतलें हांव. तुमकां जर म्हाका कितें क्वेश्चन करपा जाय जाल्यार तुमी बिंदास करूं शकता, कमेंट बॉक्सान सुद्दां करूं शकता. तेंची हांव एक व्हिडिओ करून आन्सरां दितलें सगळ्यांची. सो तुमकां जाय तर तुमी जाय ते प्रश्न विचारूं शकतात म्हाका. हांव बिंदासपणे आन्सरां दिवपाक रेडी आसा. सो तेजेरूय एक व्हिडिओ येतलो. कितलें क्लियर आसा. फुडें वचत जाल्यार सारको सनसेट दिसतलो सांजचे टायमार. आतां दिसना कारण सगळ्याक माडी आसात. त्या दिसा येयल्ली तेन्ना तुमी पयला तेन्ना एक व्हिडिओ केल्लो हांगाच फोंडे म्हणून. ह्याच प्लेसीर येयल्ली आमी, ह्याच कुळागरान येयल्ली आनी आतांय बीन थंयच काम करपाक येयल्या. हां सो चला तर सुपाऱ्यो लागीं करता आमी, नाल्यार टायम वेस्ट जातलो. घरातले काम जालें म्हाजें. आतां हांव घरा वयता आनी मदीं हांव घरा गेल्लें कारण म्हाजी ऑर्डर येयल्ली कारणान म्हाका धांवत वयचें पडलें घरा. सो मदीं जायन व्हिडिओ बंद केल्लो. सो जालें हांव आतां वयता घरा आनी मेळटा तुमकां. Bona Harry 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 Uru 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 Bona कुळागराच्यान येयले आनी मागीर सारन मारपा लागले. बाकीची कामां करून घेवया म्हटलें कारण दीस काबार जायत येयल्लो आसा आतां. आनी हांगसर बॅक सायड हांव सारन मारतालें. मम्मी मारपाक सोदताली, हांवें म्हटलें हांवूच मारता. तूं म्हटलें दुसरें काम कर. सो ती दुसरें काम करपाक गेली. तें हांवें सारन मारून घेतली. हांगसर सदां सारन मारल्यार क्लीन उरता आनी बरें दिसता. सो आमी सदांच सारन मारता, फुडल्यानूय आनी फाटल्यानूय. सो ही आमच्या फाटल्यान आसा, सो आमी फाटल्यान सारन मारतालें हांव प्रेजेंट. सारन मारून जालें मातशें बसता म्हणसर पेटो येयलो आनी हांव बसता थंय तेका येवकूच जाय. सो तेकाय एड करया म्हटल्यार तो बीन म्हाजो एक फॅमिली मेंबरूच आसा आनी शांत पेटो आसा, कांय करना. तेकाय घेवया म्हटलें व्हिडियोन कारण तोय बीन म्हाका इम्पॉर्टंट आहा, म्हाजो फॅमिली मेंबर आसा. सो तुमकांय बीन दाखोवया म्हटलें. मागीर हॅरीची ड्युटी स्टार्ट जाली सांजच्या टायमार. सो तेजी ड्युटी बी केली हांवें. हॅरी बद्दल म्हाका क्वेश्चन केल्लें की हॅरी कितलो टायम जालो तुमचे कडेन आसा. हॅरी ऑलमोस्ट 4 वर्सां जालीं म्हाजे कडेन आसा आनी हांवें तेका 45 days कंप्लीट जावन हाडलेलो. धाकटो आसलो तेन्ना तो भरपूर किटन आसलो तेन्ना हाडलेलो. तेन्ना पासून तो म्हाजेच कडेन आसा आनी हांवें तेजी भरपूर कॅर घेतल्या आनी तेका भरपूर कितें वॅक्सीन, तेजी बिस्कीट, बाकी तो कांय खायना. सो आमकां तेंच दिवचें पडटा आनी प्युअर वॅज आसा तो, चिकनूय खायना, नुस्तेंय खायना. सो तेज्या बद्दल जर तुमकां प्रॉपर स्टोरी आयकपाची जाल्यार तेज्या बद्दल हांव एक न्यू फ्रेश व्हिडिओ करता. तो डेडिकेट हॅरीक लागूनूच आसतलो सगळो. हॅरीक बीन व्हरोन हाडलो आनी मागीर शेजाऱ्यांच्या झाडांक उदक घालताले. ती सांगून गेल्ली की उदक येयलें जाल्यार मातशें झाडांक आमच्या उदक घाला कारण ती घरान आसली. सो म्हटलें तें काम करून घेवया.
सायड बाय सायड मम्मीक म्हटलें तूं हेरीक वॉकिंगीक व्हर, हांव झाडांक उदक घालता. दोगांय फ्री जालीं वांगडाच. सो असो आमचो दीस गेलो आयचो. आनी दोगांयनी वांगडा काम केल्यार दोगांय वांगडाच फ्री जाता. सो आमकां बरें पडटा न्हू दोगांयकूय बसूंक. नाल्यार हांव बसता ती काम करता. सो ती मागीर बिजी उरता आनी हांव बिंदास मोबायलानूच उरता. सो म्हटलें चला तिका हेल्प करया. आनी हॅरी मस्तीपणां करतालो. गेटीनसून भितर वचूंक सोदतालो तेंच्या. तरी बट मम्मी आडयताली. तरी तो गेलोच लास्टाक. मम्मीक गेट ओपन करचीच पडली. मम्मीचो लक्ष नासलो. सो तो डायरेक्ट भितर गेलो. तिका गेट ओपन करची पडली. म्हाका कोणी तरी क्वेश्चन केल्लो की तूं एक्चुअल खंयचें काम. सो हांव एक्चुअल पेडण्याचें. आमी पेडणेकारां आनी आमची लँग्वेजूय पेडणेकारांची आहा, कोंकणी ना. आनी हांव रावता ओजरे, पेडण्या ओजरे. बट खंय रावता एग्जॅक्ट तें हांव तुमकां पर्सनल सांगूंक शकना. बट तुमकां कळ्ळें आसतलें हांव पेडण्याचें म्हणून. सो हांव पेडण्याचें चेडूं. म्हाका काम करूंक आवडटा. बट सगळेंच कॅमेरा फुड्यान सगळें काम करपाक इतलेंय बीन आवडना. आनी सगळेंच कितें दाखोवपाक जाय. तशें हांव काम करता घरा कडेन. बट थोडे क्लिप शूट करता हांव. कारण काम करा, व्हिडियो शूट करा हें पॉसिबल जायना म्हजे कडेन. तरी हांव ट्राय करता की काम करतानाय व्हिडियो क्लिप काडपाच्यो म्हणून. आनी रेसिपी हांव करता तितून बी एक फायदो जाता म्हाका. तो बीन सांगता तुमकां. हांव कामूय करता आनी गजाली मारता तुमचे कडेन. हां, सो हांव रेसिपी करता तितून बी म्हाका एक फायदो जाता की तितून म्हाका भरपूर कितें शिकपाक मेळटा. आनी म्हाका अशें दिसता हांवें ब्लॉगींग स्टार्ट केलें पळय तितून म्हाका भरपूर कितें शिकोवंक गावता. हांव रेसिपी करता तितूनय म्हाका कितें तरी मेळटा, शिकपाकशें मेळटा की रेसिपी कशें करपाक जाय, कितलें घालपाक जाय, कितली क्वॉन्टिटी घालपाक जाय, अमको डीश कसो करपाक जाय. सो तितून जर म्हाका शिकोवंक मेळटा ना जाल्यार म्हाका लागूनच बरें. आनी हांव ब्लॉगींग एन्जॉय करता. स्वता एन्जॉय करता म्हाजी कंपनी ब्लॉगींग करून. सो म्हाका इतलेंच जायना. तरी हांव ट्राय करता ओपनली. हांव जशें हांसता खेळटा तशें येवपाचें तुमचे कडेन. ट्राय करता. रोखडेंच कितें जावचें ना. ट्राय करता. तो आयचो ब्लॉग हांगाच काबार करता. त्या म्हणसर लायक, शेअर, सबस्क्रायब करूंक विसरूं नाका.